तातूंत आसा ते पार्टीच्या 6 तारखेक पार्टीच्या कार्यालयाचें लोकार्पण जावपाचें आसा आनी त्या निमतान तांचो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे कार्यकर्त्यांक संबोधून मार्गदर्शनय आसतलें आनी त्याच बरोबर त्या निमित्तान संघटनात्मक वाड फुडें कशी वचप तांच्या मार्गदर्शनाचें सकयल आनी मुखार कशें वचप हाचो एक रोड मॅप आसतलो आनी तो निश्चितच आमकां एक उर्बा दिवपाचो कार्यक्रम. ओके लास्ट फातर्दा मतदारसंघ पळयत जाल्यार हे फावट आतां इलेक्शन लागीं पावता तुमी प्रेजिडेंटूय म्हणून आसा पार्टयेचे दामू थिंगा आसतलो थिंगा आसतलो कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी दामूक पळयल्लो थिंगा एक्टीव सारको इनवॉल्व जाल्लो तिणें तुजी थोड्यो एक्टिवी सोशल वर्क म्हणून कामूय सुरू केलें सो फातर्दा मतदारसंघ म्हणत जाल्यार कितें कशें आसा? हांवें सगळ्या मतदारसंघा कडेन हांवें लक्ष दिल्लें आसा. ना हो तुजो खास न्हू. खास म्हणल्यार कारण लोकांक तें तशें दिसता कारण हांव थंय इलेक्शन लडयलां. हाजे पयलीं हांवें इलेक्शन लडयल्लें आसा थंय हांव हरलोलोय आसा एक फावटी थंय हांवें विजयाक हरयल्लोय बी आसा. विजय ऑल्सो लॉस्ट वन्स. सो ह्या दृश्टींतल्यान लोक फक्त ती मॅच म्हणून पळयतात ऑर तांकां थंय वेगळो विशय करतात. म्हजे खातीर थंय कमळ फुलोवपाचें आसा आनी त्या खातीर पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून बाकीचे सगळे मतदारसंघान जशें हांव लक्ष दिता थंय बी लक्ष दिता. कॅन्डिडेट कोणूय आसूं शकता आनी त्या वेळाचेर त्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाची म्हजी जबाबदारी. कारण भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जर आसा हांव आनी त्या मतदारसंघान घडये जर हांव ना म्हणून तो मतदारसंघ काडून तो हांवें वाऱ्यार सोडप कारण हांव ना म्हणून तो हो स्वार्थ जालो म्हजो. बट वील दामू कॉन्टेस्ट म्हणून म्हणटा की त्या जाग्याचेर जो कोण आसतलो हुएवर द कॅन्डिडेट मे बी ताका जिखोवपाक जाय आनी ते कमळ फुलोवपाक जाय आनी त्या खातीर म्हजो थंय प्रयत्न आसा. आनी थंयचे लोक खूब विटिल्ले आसा आतां लोकांक आतां कळून चुकिल्लें आसा आनी म्हणटकीर तें जर वेवस्थीतपणे लोकां मदीं सारकें जर जें वचपाक लागलां कळटा लोकांक म्हणटकीर तातूंतलो बट वील दामू कॉन्टेस्ट तुमी परत सांगलें न्ही हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रान जर म्हाका फाल्यां जर आदेश जर दिलो किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या म्हणजे पार्टीन सांगितलें की हय आतां तुका थंय पार्टीच्या अस्तित्वा खातीर आनी 27 ते 30 येवपाच्या प्रक्रियेन समजा तुका थंय रावपाक जाय म्हणून तुका सांगलें जाल्यार म्हाका हांव पार्टीचें खंयचेच उतर केन्नाच वगडिलें ना. सो कदाचित तोय विशय मागीर फुडें वचपाक घातलो पण तुर्तास म्हज्या हातून भितर म्हजे कडेन तें घालून हय तूं आसतलो तें आसतलो विचारून पार्टीन सांगलें जाल्यार तुमी रेडी आसा. पार्टीची भुमिका आसा ती घेवनूच हांव आतां 32 वर्सां राजकारणान आसा आनी सगळ्याक गोंयभर सगळ्या केंद्रान सगळ्यांक खबर आसा की पार्टीच्या खंयच्याच हातून भितर हांव स्वता खंयच फारकती घेवना आनी केन्ना पार्टीचें कांय उलोवपाचें म्हणजे आमचे हातून भितर आसा पार्टी. कारण एक राष्ट्रवाद जपपी राष्ट्र प्रथम म्हणपी मागीर पार्टी खातीर आनी मागीर स्वता खातीर असो एक सिद्धांत घेवन फुडें वचपी येद्या व्हडल्या पार्टीचो हांवूय एक येदो असो भाग आसा आनी आय एम प्रावड ऑफ इट. Sir, one more thing is that how do you see that reaction from your senior leaders also coming? Like ticket दिना जाल्यार इंडिपेंडंट उरता. काल हेणेनूय म्हटलें मांद्रेकर जो एक फॉर्मर मिनिस्टर सिनियर लिडर आसा ताणें म्हटलें फाटीं बाबू आसगांवकरूय म्हणटालो आनी कोणूय तशें म्हणटा. सो हें कशें पळयता ह्या BJPन केन्ना नाशिल्लें पयलें आशिल्लें तुमी फाटल्या वेळाचेर म्हणजे काडून पळयात तशें आमकां नवीन हें पावलें की आमकां दिसता की आतांच आसा काय म्हणून तशें. हांवूय 30 वर्सां जालीं राजकारण पळयता प्रत्येक मतदारसंघान अशे सगळे विशय आसता आनी सक्षमपणे भारतीय जनता पार्टी ते सोडयता. त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर सोडयताले मागीर बाकीचे आर्लेकर आसतले किंवा आनी कोण आसतले दोतोर प्रमोद सावंत आसा हे सगळे वचून वेवस्थीतपणे त्या कार्यकर्त्या कडेन आनी त्या मनशा कडेन वचून त्या टायमाचेर आमचो वार्तालाप जाता. आमी खंयच कमी पडची न्ही हाजी आमी स्वताक काळजी घेता आनी तेणे करून हे प्रश्न सगळे सुटावे जातले आनी परत 27 ते 30 आसा हे आमचे संकल्पय आसा आमचे आनी ध्येय आसा ते आमी साध्य करतले.